आयच्या भागान आमी आयल्या पेठेवाडा करमळी हांगासर आनी आमचो आयचो भाग आमी घेतली ती हांगासर आशिल्ल्या सुंदर अशा श्री गोपाळ कृष्ण गुडेश्वर देवळान. भायर मुसळधार असो पावस पडटा आनी पावस पडटा तेन्ना सगळीं इश्टिण्यो जेन्ना एकठांय येता तेन्ना खेळ खेळपाची जी मजा येता ती तुमकां थोड्याच वेळान कळटली. तर चड वेळ काडनासतना आमी सुरवात करता आयच्या भागाक. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार, म्हजें नांव शिल्पा हेमंत काणकोणकर. तुमी पळयता आसतले की भायर इतलो पावस पडटा, आमी सगळीं जाणां बायलां ह्या प्रोग्रामा खातीर हांगासर आयल्या आनी म्हाका दिसता की हो जो सारिका मॅडम प्रोग्राम घेता तेतून सगळीं आमी बायलां एंटरटेनमेंट जातली आयज. सगळीं एंटरटेन जातली कित्याक हो प्रोग्राम खूब हातून सगळे गेम्स घेतले, कांय प्रश्न विचारले गेले वतले, तेन्ना आमी हो प्रोग्राम सुरू करया. थँक्यू. हांगासर जमिल्ल्यांचे सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत आनी सगळ्यां मदीं उमेद दिसता की आज आमच्या कार्यक्रमात नवीन कितें जातलें. ऑब्वियसली कितें तरी नवीनूच जातलें आनी प्रश्नय जे आसा आमचे भरपूर सोंपे प्रश्न हाडला तुमच्या खातीर. सो फुगोट्यो कश्यो फुटता त्यो पळोवया. सुरवात करतली आमच्या पयल्या रावंडाक जो आसता फुगोट्यांचो रावंड आनी फुगोटे फुटपाक हांगासर आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटली ती पळोवया. आरव हांगा यो. आरवा बरोबर हांव चिट्स काडले आनी आमी पळयतली की आमकां 4 पार्टिसिपंट कोण मेळटात ती. ओके, सो फुगोटे रावंडाचे आमचे पयले पार्टिसिपंट आसा पूर्वजा नायक. सेकंड पार्टिसिपंट खुशाली. थर्ड पार्टिसिपंट राजश्री आणि फोर्थ पार्टिसिपंट आसा शिल्पा खांडेपारकर. फुगोट्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी 4 पार्टिसिपंट म्हाजे बरोबर आसा. सो सुरवात करूया आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटाची वळख करून घेवन. नांव सांगा. पूर्वजा सालून नायक. ओके, पूर्वजा कितें करपाक आवडटा? हॉबीज कितें? गार्डनिंग. तुजो प्रश्न आयक कितें तो. ओके, वुमन एंड चायल्ड वेलफेअर मिनिस्ट्री खंयच्या मिनिस्टरा कडेन आसा? आयकलां मुगो ही मिनिस्ट्री. खुबशे आमच्या खातीर तेंच्यांनी स्किम्स केल्या, खुबश्या बायलांक किंवा भुरग्यां खातीर ते खूब उपयोगीचे जाल्ला ही स्किम्स. सो ही मिनिस्ट्री कोणा कडेन आसा? आयकून सुद्दां नकळो. ओके, तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? तुमच्या पैकी खबर आसा कोणाक? हय, ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? हात वयर करा. कोणाकूच खबर ना? विश्वजीत राणे. उत्तर आसा विश्वजीत राणे आनी स्वप्नीला खातीर तुमी ताळयो मारूं शकता. ताका आमी प्रायज मात दिवची ना. ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपंट. नांव सांगा. शिल्पा खांडेपारकर. ओके, सद्या आतां कशें फील जाता तें सांग पळोवया तुका. केन्नाच मायक घेवन उलोवना न्ही हांव. ओके, फर्स्ट टायम मायक हातीन धरला. ओके, फर्स्ट टायम मायक हातीन धरला आनी मोठ्यान ताळयो सोनी तुज्या खातीर. ओके, तुजो प्रश्न आयक. हालींच श्री हरिकोटा हांगच्यान एक चंद्राचेर यान धाडला. ते यानचें नांव कितें? आयकलां, खूब न्यूजान आसा. जस्ट प्रॉम्प्ट करनाका. कोण टीव्ही पळयता, न्यूज आयकता, पेपर वाचता जाल्यार खबर आसा. पळयत तूं मराठी प्रोग्राम पळयना दिसता. तुज्या आतां जीव रंगला बी तशें. हां, पळयत ना. ओके, कोणाक खबर आसा? ऑडियन्सा पैकी कोणाक खबर आसा? हात वयर करा. ओके, चंद्रायन मिशन 2. ओके, हांगासर उत्तर आयला चंद्रायन 2. नांव सांग तुजें. विशाखा कांदे. दिशाका. आनी दिशाकान उत्तर सारकें दिलां. मोठे ताळयो जावन ताचे खातीर आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपीचो कॅश प्रायज. ओके, आमची फुडली पार्टिसिपंट रेडी आसा. तुवें मायक घेतलेलो आदी पयलीं काय पयलेच फावटी? पयलेच फावटी. नांव सांगा तुमचें. खुशाली. ओके, तुमकां कितें करपाक आवडटा? जेवण करपाचें सोडून? बापडे, घाम सुटलो. पावस भायर पडटा तरी पूण घाम सुटला. आं, घरांतलेंच आवडटा काम करपाक? खरें आवडटा घरांतलें काम करपाक? हां, ओके. तुका एक सोंपोसो प्रश्न येता. हांकां दोगांयकूय चुकला सो एटलीस्ट तुका तरी प्रायज मेळोनी. घे हां प्रायज. पण म्हणी येता तुका? म्हणी येता? आयकला केन्ना म्हणी बी? ना आयकूं. तुमी आयकला गो कसली तरी म्हणी? एक तिका म्हण दिता, ही तुवें पुरी करपाक जाय. कोणें प्रॉम्प्ट करनाका. तिका प्रायज बाबडे घेवनी. येता जाल्यार पळोवया तिका. ओके, म्हण आयक खंयची ती. सोंपीशी म्हण आसा. नाचपाक येना. तें आयकून सुद्दां तिका आवडे कळूंक ना. राव येता राव. आं, तिका येना. सो तुमचे पैकी येता ना. राव. ओके, ऑडियन्सान वचया. नाचपाक येना, आंगण वांकडे आनी उत्तर हांगा सारकें दिलां. नांव सांगा तुमचें.
ओके, सुभाष हांच्यांनी उत्तर ऑडियन्सान फुगोटी फोडल्या आणि उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळ्यो जावनी तेंच्या खातीर. आनी तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज 200 रुपयाचो. कॉंग्रेच्युलेशन्स. शेवटची पार्टिसिपंट आमच्या बरोबर आसा आनी तिच्या मनात आतां कितें विचार येतालो म्हाका खबर आसा. कोण पळयना जाल्यार वचूं हांगासरल्यान आपूण हळू काय म्हणून अशें कितें विचार चल्लोलो तिजो. तुका एक सोंपोसोच प्रश्न येता. तूं नांव सांग तुजें. कितें करता घरा कडेन? हाऊस वायफ. तुका पदां बी म्हणपाची आवड ना? हांगासर कोण पदां बी म्हणपाची आवड ना दिसता. भजन बिजन कोणाक आवडटा? आईक मागीर आमी आई कडल्यान आयकून घेतली धालो. आई म्हणटली आं तुका म्हाका एक हांव सॉंग आयकतलें. तें सॉंग तुवें खंयच्या पिक्चरांतलें सांगपाचें आनी प्लीज आन्सरां प्रॉम्प्ट करप ना. कोणें व्हडल्यान सांगप ना आन्सर. येता जाल्यार फक्त हात वयर करप. खंयच्या पिक्चरांतलें सॉंग हें? उत्तर हांगा दिलें बाजीगर आनी उत्तर चुकला. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. ओके, हांगासर उत्तर आमकां दिला दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. पिक्चर पळयला गो तो? आं तूं पळयता टीव्ही दिसा हे पळयना ते. ओके, मोठ्यान ताळ्यो जावन ताचे खातीर ताचें उत्तर सारकें आसा. आनी जरी हो फावरीत प्रश्न आसलो तरी पूण हांव ताका फूल प्रायज दिता. ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. ओके, सो आशिल्लो आमचो शेवटचो प्रश्न आनी फुगोटेचो रावंड आमकां हांगाच सोंपोवचो पडटा. जेंकां उत्तरां हांगासर आयलीं तांकां कॉंग्रेच्युलेशन्स. जेंकां येवंक ना तांकां परत ट्राय करपाक मेळटलें आनी एक फावटी. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता कभी हाँ कभी ना. फुगोटेच्या रावंडा उपरांत वेळ जाला आमचो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता कभी हाँ कभी ना. आनी म्हाज्या बरोबर तनीश आसा आनी तनिशा बरोबर हांव सीट्स काडटलें आनी पळयतलें की पार्टिसिपंट कोण मेळटा आमकां ह्या रावंडाक ती. उर्मिला नायक, सुभाष, नेत्रा, सुलोचना. कभी हाँ कभी ना ह्या रावंडची पार्टिसिपंट म्हाज्या बरोबर आसा. आनी सुरवात आमी आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटा कडल्यान करुया. नांव सांगा तुमचें. ओके, तुमच्या बरोबर आमी हो रावंड सुरू करतले. रूल तुका खबर आसा. 40 सेकंड्सचो टायम आसतलो. हे वेळार तुवें हय आनी ना म्हणनासतना उत्तरां दिवपाक जाय. तकली हालप ना, उगी रावप ना, डिस्कॉलिफाय जातली. किंवा इंग्लिशीन बी येस नो म्हणप ना. हय किंवा ना पण ते नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. रेडी? थंय पळोवन उलयतना म्हाका पयल्यार उपकार तशें मातशें थंय पळय ताका पळय म्हाका पळय मातशें. ओके, तुमच्या बरोबर रावंड आमी सुरू करता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. तुवें सांगलें तुमचे हांगासर कार्यक्रम चडशे जायनात न्ही? जाता? नांव म्हणलें ऑलरेडी हांगासर. तुमकां सांगलां हय आनी ना म्हणपाचें ना. ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपंट. आनी मातशें व्हडल्यान उलय हांकां आयकपाक नांव म्हणटा तुमी तेन्ना. ओके, नांव सांगा. सुलोचना सिद्धार्थ वाडकर. ओके, सुलोचना तुका कितें करपाक आवडटा? रांदपाक आवडटा. मातसो आवाज व्हडलो काड प्लीज. रांदपाक विणपाक आवडटा. आनी ओके, हांगासर आतां कशें दिसता तुका? टेंशन आसा की बरें दिसता की मातशें टेंशन आसा की जातलें आपल्याक लज जातली आपल्याक जायना जाल्यार बेश्टें तुका दिसता विचार येयला मनान? ते आपूण हे बिरान आसा ती पयस बिरान आसता ती पयस वयतली. एक्चुअली आमचो हो कार्यक्रम हेका लागूनच आसता की वेगवेगळ्या वाठारांच्यो बायल्यो आसता तांकां एक्चुअली खूब उमेद आसता की तांकां खंय तरी एक माची मेळची आपलो जे टॅलंट आसा तुमचे पर्यंत पावोवपाक. पण तांकां अशें केन्ना केन्ना माचयेर येवपाक तांकां भंय दिसता आनी होच तांचो भंय काडपाक आमी हो कार्यक्रम सुरू केला. आनी अशें आमकां खुबशे वाठारांतल्यान बायल्यो मेळ्ळा ज्यो एक्चुअली आमच्या फुड्यान येतात आनी आपले परफॉर्मन्स दितात आनी मागीर आमकां मुद्दम सांगता की ना आतां आमकां कॉन्फिडन्स वाडला आनी आमकां भंय दिसना म्हणून. सो ताच्यातली आमचे कडेन आनी एक हांगा पार्टिसिपंट एक्चुअली मनांतल्यान सांगलें आपलें की एकदांचो आपलो भंय वतलो म्हणून. ओके, तुमच्या बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता आनी भियान आसता तूं म्हाजे कडेन उलयल्ल्या भशेन तूं उलय. तो कॅमेरा बिमेरा सगळें विसर तूं. मातशी व्हडल्यान मात उलय सो तांकां आयकपाक घेवन हय आनी ना म्हणटा तेन्ना. तुमी सांगलें तुमी गॅदरिंगांनी डान्स करतालीं आदी. सो आवड आशिल्ली तेन्ना करपाक? कळ्ळें तुका कितें केलें तुवें तें? तुमकां कळोंक ना अजून कितें केलें तें? हय म्हणलें तिणें ऑलरेडी. तरी पूण तेच्या खातीर मोठ्यान ताळयो दिवया आमी. एटलिस्ट तुजो भंय तरी गेलो आसतलो. नांव सांगा. म्हजें नांव नेत्रा रोहिदास कोंडयकार. सगळ्यांक पयलीं मोठ्यान ताळयो दिवया. आवाज तुजो बरो खणखणीत आयलो. असोच आवाज जाय आमकां. कितें करता तुमी? घरान काम करता. आनी हॉबीज कितें? डान्स करपाचो. एक डान्सर म्हळ्यार नेक्स्ट पार्टिसिपंट आमकां डान्सा खातीर. आनी अशें कार्यक्रमान तूं भाग घेतला आदी केन्ना कार्यक्रमान भाग? ना, आंकवार आसतना घेतलेलो आनी अशें मायकार बी उलयला. मायकार बी अशी भाशणां बी दिल्या? आवड तुका भाशण बी दिवपाची? स्कुलान म्हणजे तेन्ना तूं अशी लिडरशीप क्वॉलिटीज तुजे कडेन आशिल्ल्यो आनी ती उलयताली बी. म्हणजे कसल्या कार्यक्रमान घेतिल्लो भाग तेन्ना? चड म्हाका आसली कातरां बी म्हणपाक. अरे वा. हे पळय
आता हांकां कळ्ळें की एक सारको बरो परफॉर्मर हांगासर आसा आमच्या मदीं जी आमकां बऱ्यापैकी कातर म्हणून दाखयतली. सो पयलीं ताळ्यो तुका पडल्यो. सो आमकां एक बेस्ट कातर जाय कित्याक सगळो असो लायक अशें स्लो स्लो जाला. तूं म्हण आमी सगळीं नाचतात तूं म्हणपाक कर फक्त चल स्टार्ट. Yo, yo, moga, moga, yo cuando acerca tu la 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 la. कोणाक येतालें म्हणा गो Dale. इतले जा मातशें तरी आमकां नाचयलें तेणें आनी कातारूय म्हणून दाखयलें. मोठ्यान जाळो तुजे खातीर. तुजो टायम सुरू जाता आतां. सगळ्यांक पयलीं तूं कातार खूब बरें म्हणलें. तूं डान्सूय करता म्हणटा न्ही. डान्सूय करपाची तुका आवड आसा हां. हय आनी ना म्हणपाचें ना. शेवटचे पार्टिसिपंट आतां एक प्रायज घेतला ऑडियन्सान आनी सेकंड प्रायज घेवपाक ते रेडी आसात. सो तांचे बरोबर आमी हो खेळ खेळुया आनी पळोवया तांकां कितलो कॉन्फिडन्स आसा आनी कितले हय आनी ना म्हणनासतना ते रावूं शकता. ओके नांव सांगा तुमचें. सुभाष खांडेकर. ओके तुमी कितें करता. सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन. ओके तुमचे हॉबीज कितें. बायलांचे हॉबीज आमी खूब आयकल्यो. तुमकां कितें आवडटा करपाक. खेळपाक चड आवड. खेळपाक खंयचे खेळ. मेन म्हटल्यार कबड्डी. कबड्डी. स्कुलान बी खेळटाले प्लेयर आशिल्ले टिमीन आशिल्ले. चॅम्पियन आयुर्वेद स्कुलांत. अरे वा म्हण अजुनूय खेळटात तुमी. अशें भुरग्यांक बी शिकयता. ना कोणाक शिकोवंक ना अशें. जेन्ना पांय मार बसलो तेन्ना. आं ओके 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 सो रेडी तुमचो टायम सुरू जाता आतां. ओके तुमी सांगलें की तुमी कबड्डी प्लेयर आशिल्ले. सो हांव सुरू करच्या पयलीं हांगासर आमकां हय आयलें. सो तुमच्या पैकी कोण आसा तांकां दिसता की ते कॉन्फिडेंटली उलोवंक शकता जाल्यार प्लीज हांगासर येवं शकता तुमी खेळपाक. ट्राय करपाक कांय ना पण सगळे आमचे हे 4 पार्टिसिपंटा खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. तुमच्या पैकी कोण आसा जे खेळ ट्राय करतले जाल्यार यो. ओके सो वॉलंटरी हांगासर आमच्या बरोबर 2 पार्टिसिपंट आयला. नांव सांग तुजें. शरयू शेखर कुंडेकर. ओके शरयू तूं कितें करता. हांव नर्स म्हणून काम करता. अरे वा नर्स. ओके आनी तुवें हेच प्रोफेशन कित्याक चूज केलें. नर्सीचे हय म्हाका आवड आसली. पयलीं पासून आवड आशिल्ली म्हणून. ओके तुजे पासून आमी सुरवात करतली हो कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक. सो रेडी तूं. तुजो टायम सुरू जाता आतां. तुवें हय आनी ना म्हणपाचें ना. टायम सुरू जाता आतां. तुवें सांगलें तूं नर्स. सो वेगवेगळे पेशंटा कडेन तूं रिलेट करता. सो कशें दिसता तेन्ना. बरें दिसता पेशंटाक मेळटकच. ना पेशंट येतकूच हय म्हणजे तांकां ट्रिटमेंट दिवपाक बीन अशें बरें दिसता. ओके आनी घरातलें कामूय करपाक तूंच करता घरातलें काम. हांवूच करता. म्हणजे जेवण करून तूं वता कामां. शेवटचे पार्टिसिपंट आसा आमच्या बरोबर जे वॉलंटरी हांगासर आयला. नांव सांग परत एक फावटी तुजें. खांडेकर. ओके शिल्पा तुजे हॉबीज आमी आयकल्यो. तूं कितें करता तें आयकलां ऑलरेडी आमी. तूं हांसलें मात बरें. हो टॅलंट खबर नाशिल्लो तूं इतलें बरें हांसता म्हणून तें आवड जालें उपरांत. आनी तुजे बरोबर आमचो हो रावंड सुरू जाता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. ही सगळी आवड जाली तें पळोवन तुका उमेद आयली. ना पयलींच ना ओके सो हांगासर आमी पळयलें की हांगा जी पार्टिसिपंट आहा तांकां हय आनी ना म्हणल्या शिवाय रावपाक जायना. सो हांगासर आमी प्रायज कोणाकूच दिवचे ना पण आमी मोठ्यान ताळयो सगळ्यांक दिवंक शकतात. कभी हा कभी ना हो रावंड आमचो हांगा सोंपोवचो पडटा कित्याक आमचे पार्टिसिपंट आहा ते इतलेंक तांकां संवय जाल्या की हय आनी ना म्हणनासतना रावूं शकनात ते. आनी आमकां हांगासर ऑब्वियसली एकूय विनर मेळूंक ना. आमचे पण खूब खेळ आसा खूब प्रायजीस आसा ते भरपूर जे पार्टिसिपंट आसा तांच्या मदीं आमी दितले. पण आमी फुडलो गेम आमी रोखडोच सुरू करतली. तो आसा आमचो नेम मारा प्रायज जिका. पळय हे रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा आनी कोणाक प्रायज मेळटा तो. नेम मारा प्रायज जिका ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. आनी पार्टिसिपंट ह्या रावंडाक आमी ती घेतली जी फर्स्ट रावंडाक आशिल्ले तांकां प्रायज मेळूं नाशिल्लो. ती हांगासर येया. नांव सांग तुजें परत. ओके राजश्री कडल्यान सुरू करतली आमी. जस्ट चुकले. ओके आतां रुशाली खेळटली. खेळ. ए गुड. ओके आमच्या कपा पोनांक वेगवेगळे तरेचे प्रायजीस आसता वेगवेगळे कॅश आसता. आनी हांगासर आमच्या पार्टिसिपंटान बऱ्यापैकी नेम मारलो प्रायज जिखलो आनी तिका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश. मोठ्यान ताळयो घेवन तिच्या खातीर. ओके आतां शिल्पा खेळटले. ए सेकंड रावंडचे पार्टिसिपंट कभी हा कभी ना जेंकां जमूंक नाशिल्ले ती येता हांगासर. ओके उर्मिला खेळटले पयलीं. खेळ. उर्मिलाकूय मेळटा प्रुडंट कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश. मोठ्यान ताळयो जाली उर्मिला खातीर.
ओके आता नेत्रा खेळटले. ए सुलोचना खेळटले आता. खेळ. आमचे कबड्डी प्लेयर खेळटले आता. ए वेल ट्रायड पण चुकले. ओके आता स्पेशल आमची इन्वायटी आई यो. आई तू खेळपाक यो. तुका हांव स्पेशल दिता हांगासर मातशें. हांगासरल्यान खेळ तूं. बॉल घे मगे थंय मार. खंयच्या कपाचेर आं मार. प्रायज घेवंक जाय. ओके आई खातीर मोठ्यान ताळयो जावं न्ही. ओके हांकां दिवया भुरग्यांक. चल घे. ए नांव सांग तुजें. शौर्य. ए गुड. ओके सगळ्यांक पयलीं शौर्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावं न्ही. आनी शौर्या बशेरची मम्मी आयल्या दिसता. कोण आयला तूं न्ही. ओके ताची मम्मा तुजे बरोबर आसा आनी ताका प्रायज मेळ्ळा. प्रुडंट कडल्यान ताका मेळटा 200 रुपीजचो कॅश. मोठ्यान ताळयो जावं न्ही ताजे खातीर. ओके आतां तनीश खेळटलो. ओ ओके सो सगळे पार्टिसिपंट जेंच्यांनी हांगा पार्टिसिपेट केले तेंच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावं न्ही पयलीं. आनी जेंकां प्रायजां मेळ्ळा तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी जेंकां प्रायजां मेळूंक ना तांच्या खातीर आनीक मोठ्यान ताळयो. हटके रावंडाक आमी सुरवात करता. हटके रावंडची आयची गेम कितें आसा तुमकां थोड्याच वेळान कळटली. पण ताच्या पयलीं हांव चिट्स काडटलें. ह्या रावंडची पार्टिसिपंट आमी पयलीं सिलेक्ट करुया आनी मागीर गेम एक्सप्लेन करतले. दिशाखा, अरुणा, शरयू आनी लास्ट पार्टिसिपंट रेशा कोलकर. हटके रावंडाक आमी सुरवात करता. आनी हटके रावंडची आयची आमची गेम सारकीच हटके आसा. एक्चुली बायलां खातीर आमकां ती हटके न्ही मेकअप करपाक जाय. सो मेकअप कसो करपाक जाय ते हांगा तुमी पळोवंक शकता की आमचे पार्टिसिपंट आमी ऑलरेडी दोळ्यांक पट्टी बांदल्या. आनी एक्चुअली चिंतूंक गेल्यार आमकां बायलांक मेकअप दोळे बंद करून सुद्दां आमी करूं शकता. पण दुसऱ्याक करूं शकता की ना ती पळोवया आमी. हांगासर आमच्या पार्टिसिपंटाक मेकअप करपाक जाय समोर आशिल्ल्या पार्टिसिपंटा कडेन. आनी पयलीं ताका पावडर लावपाक जाय, लिपस्टीक लावपाक जाय आनी तिकली लावपाक जाय. सो 30 सेकंड्सचो टायम आसतलो. आनी ह्या टायमान तांच्यांनी हे सगळ्यान बरो मेकअप जो करता ती जातली हे रावंडचे विनर आनी ताका मेळटलो तो प्रायज. सो गेम कितली मजेशीर जाता काय कशी जाता ती पळोवया आमी. एक्चुली म्हाकाय खबर ना कशी जातली गेम ती. सो लेट्स गिव इट अ ट्राय. आनी आमी गेम रोखडी सुरवात करता. ओके सुरवात आमी आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटा कडल्यान करतली. पार्टिसिपंट आसा दिशाका. दिशाका रेडी. 30 सेकंड्सचो टायम तुजो सुरू जाता आतां. स्टार्ट. टेन 9 काढून दिवप ना. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. ओके हांगाच रावा. ओके आमची फर्स्ट पार्टिसिपंट रेडी आसा आनी तुका पळोवपाक जाय ती कशी दिसता ती. राव मागीर काडुया राव. आमची नेक्स्ट पार्टिसिपंट रेडी आसा मेकअप करपाक आनी आमची पार्टिसिपंट फुडली मेकअप करून घेवपाक रेडी आसा. अरुणा आसा आमची फुडली पार्टिसिपंट. अरुणा तुमचो टायम सुरू जाता आतां. स्टार्ट. एक हात पीछे. अगं तू राव गो. तू आणि हालताय कितें गो. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. पुसना का. ये आपका मेकअप है. करना का अशेंच राव. ओके शरयू आसा आमचे हटके रावंडचे फुडले पार्टिसिपंट. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. स्टार्ट. टिकली काडून लिपस्टिक अशें तशें न्ही बोटान न्ही.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. आणि शेवटचे पार्टिसिपंट ओके रेशा आसा हटके राऊंडचे शेवटचे पार्टिसिपंट. रेशा तुझो टाइम सुरू जाता आता. स्टार्ट. क्लॅप क्लॅप. थ्री टू वन स्टॉप. सो म्हाका दिसता आमची सगळी जी मॉडल्स आसा तांकां हांगा पळया आमी फुडें फुडें पळया फुडें पळया. ओके पयलीं तुमी सांगा की तुमकां कोणाचो मेकअप सगळ्यांक चड बरो दिसता. मेकअप हां बरें दिसता हॉरर न्ही. ओके सो अनडाउटेडली जो म्हाजो ओपिनियन आशिल्लो तो आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंट्सचो ओपिनियन आसा. थर्ड पार्टिसिपंट हटके राऊंडचे विनर जाता रेशा. मोठ्यान ताळयो जाली रेशा खातीर. आनी रेशाची मॉडल ही हांगा आसा ती सगळ्यांक बरो मेकअप करून हांगासर आयला. आनी तिने फर्स्ट टायम लिपस्टीक लायला अशें आयकल्लें हांवें ती कोण सांगतना. ना गे आतां तूं लावंक शकता लिपस्टीक हांव बरी दिसता. मोठ्यान ताळयो जाली सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर आनी सगळ्या मॉडल्सा खातीर. थँक्यू तुमकां. थँक्यू व्हेरी मच आनी कॉंग्रेच्युलेशन्स तुका. आमचो हटके राऊंड आमी हांगा सोंपयता. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो आनी एक इंट्रस्टींग राऊंड जो सगळ्यांना वाट पळयता की केन्ना पार्टिसिपंट थंय येतली आनी आमकां एंटरटेन करतली. आनी अशें एंटरटेनमेंट आतां फक्त डान्स राऊंडान. आमचे एंटरटेनमेंटचे राऊंड भरपूर आसा. आमचे खेळ भरपूर आसा. पण तातले तातून आमचे जे पळोवपी आसा तांचे कडेन आमचे बरोबर एक आमची आई आसा प्रभावती आई. ती तांकां एक आपल्या तरेन एंटरटेन करपाक पळयता. सो तिजे कडेन एक्चुली म्हणण्यासारकें आनी आमकां शिकोवण्यासारकें भरपूर कांय गजाल्यो आसा. तातूंतले ती कितें आमकां म्हणून दाखयतली आनी आमकां एंटरटेन करतली. ओके आई कितें म्हणून दाखयतात फुगडी. गणपती देवा करून तुझी सेवा देवा नवस करीन रे पाच फुलांनी पाच फळांनी दुर्वा वाहीन रे देवा दुर्वा वाहीन रे. घर आणि काय मागीन रे देवा आणि काय मागीन रे. ओके थँक्यू व्हेरी मच आई. आमच्या बरोबर जी प्रभावती आई आशिल्ली तिने आमकां फुगडी म्हणून दाखयली आनी थोड्या दिसांनी चवथ आयल्या. सो सगळ्यान त्या मुडाचेर गेली. सो तोच मूड आमी कंटिन्यू करुया आनी डान्स राऊंड आमी सुरवात करुया. सो डान्स राऊंडची पार्टिसिपंट पळोवया आमकां कोण मेळटा ती. पण ताच्या पयलीं जी कोण वॉलंटरी हांगा डान्स करपाक सोदता ती फुडें येवं शकता. डान्स राऊंडाक आमी सुरवात करता आनी बेस्ट पार्ट म्हाका हांगा चिट्स काडपाची गरज पडूंक ना. सगळी वॉलंटरी हांगासर आयल्या. सो सगळ्या पार्टिसिपंट जी डान्स राऊंडाक हांगासर ते मोठ्यान पयलीं ताळयो जावनी आनी आमी रोखडीच डान्स राऊंडाक सुरवात करता. गाडी सुटली शिट्टी वाजली गाडी सुटली शिट्टी वाजली गाडी सुटली अन पदर गेला न भर अन पदर गेला न वर. पोरी जरा जपून दांडा धर पोरी जरा जपून दांडा धर पोरी जरा जपून दांडा धर पोरी जरा जपून दांडा धर. शिट्टी वाजली गाडी सुटली अन पदर गेला न वर. पोरी जरा जपून दांडा धर पोरी जरा जपून दांडा धर पोरी जरा जपून दांडा धर पोरी जरा जपून दांडा धर. पहिल्याच गाडीला पहिल्याच भेटीला पहिल्याच गाडीला पहिल्याच भेटीला ती येऊन माझ्या बसली बाजूला. बोलू लागली हसू लागली बोलू लागली हसू लागली बोलू लागली हसू लागली माझं कालीज आलन वर. पोरी जरा जपून दांडा धर पोरी जरा जपून दांडा धर धर पोरी जपून दांडा धर पोरी जरा जपून दांडा धर.
परफॉर्मरा खातीर मोठ्यान ताळ्यो जाय. सुपर परफॉर्मन्स आणि अनडाउटेडली विनर कोण तुम्हीच सांगा. नाम काय आपका? अरुणा तिवारी. अरुणा तर ह्या डांस राउंडची विनर. कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमका बेटा प्रूडेंट कल्याण कैश प्राइज. आपको डांस करना बहुत ही पसंद है शायद. हाँ, और आपका परफॉर्मन्स भी बहुत अच्छा था. व्हेरी नायस, टू गुड. आणि आमकां अशें जेन्ना परफॉर्म मेळटा तेन्ना खरेंच आमकां खूब बरें दिसता. आनी डेफिनेटली आमचे जे पळोवपी आसता तांचे तितलेंच एंटरटेनमेंट जाता. सो डांस राउंड आमचो हांगा सोंपता. आमकां हांगा विनरूय मेळ्ळा. नो डावट की आमची बाकीची पार्टिसिपंट आशिल्ली तेंच्यांनी सुपर्ब डांस केला. पण समोर इतली सामकी सुपर्ब डान्सर आसतना सगळ्यांनी क्लॅप करपाक सुरवात केली तुज्या खातीर. सो आमचो डांस राउंड आमी हांगा सोंपया आनी खेळया आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो राउंड जो आसता आमचो चक दे राउंड. ओके, सो ही आसा आमची पार्टिसिपंट जी खेळटली आमचो आयचो चक दे राउंड. आनी गेम आसा ती अशी, हांगासर हांवें आमच्या पार्टिसिपंटाक ग्लास दिला, तांचे कडेन एक बलून आसा. पार्टिसिपंट बँड करतली आनी तो बलून आसा तो कपान फुलयतले आनी तो कप बलूनान उखलून हांगा हाडून आशिल्ल्या ह्या कपान घालतले. ओके, सो गेम आमच्या पार्टिसिपंटांक सगळ्यांक कळ्ळ्या. कितली मजेशीर जातली ती आतां थोड्या वेळान कळटली आमकां. सो सगळीं जी पार्टिसिपंट आसा तांकां ऑल द बेस्ट. बसा. ओके, रेडी सगळे जाणां? तुमी रेडी? रेडी, स्टार्ट. चल चल चल. ओके, अरे बरो व्हेल्लो काय बरो. ओके, सो आमचो चक दे राउंड तुमी पळयलो हांगा कसो जालो तो. मातशे लोक सगळ्यांना गडबडली, मातशी पार्टिसिपंट धांवली, कपां पडली कोणाची. पण हांगासर विनर जाले ते प्राची खांडेपारकर. सगळ्यांक पयलीं ताणें बलून ब्लो करून हांगासर वेवस्थीत हाडून कपान घातलो. आमच्या आयच्या भागांतले चक दे राउंडचे विनर जाता प्राची खांडेपारकर आनी ताका मेळटा प्रूडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रेचुलेशन्स प्राची. थँक्यू. करमळी पेटेर हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपलो. आयच्या भागान सच्चे भशेन खरेंच आमी खूब मजा केली आनी तितलेच एंटरटेनमेंट तुमचे येतले. फुडल्या भागान अशीच मजा करपाक आमी येतली तुमच्या वाठारांत. तो पर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा आई राम अशी. तुका आपयतलें आतां हांव. रेडी? टायम लायला गो.